नमस्कार. आम्ही असा सध्या गिरी सुकूर सर्विस रोडाचेर जो म्हापसा सायडीच्यान पर्वरी सायडीक वयता त्या रस्त्याचेर त्या सर्विस रोडाचेर आणि हांगासर येवपाचें कारण म्हणजे तुम्ही जे हांगासर फुडल्यान जे हेवी व्हेकल ट्रक्स जे आसात ते पार्क केल्ल्यो पळयतात हाचे फाटलें कारण म्हणजे हांगासर हे जे ट्रक्स आसात त्यो हांगासर ट्रॅफिक पुलिसांनी आडयल्ल्यो आसा. हेचे फाटलें कारण म्हणजे की ह्यो हेवी व्हेकल आसात तांकां एक सर्टन टायमिंग आसा. त्या टायमिंगाचेर अश्यो हेवी व्हेकल आसात त्यो रस्त्याचेर मूव जावपाक शकता. डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटाच्या कायद्यानुसार एक सर्क्युलर पास जाल्लो आसा आणि हेवी व्हेकल्सां खातीर एक स्पेशल टायमिंग आसा. तो टायमिंग आसा रातचे 10 ते सकाळी 6 मेरेन. जे टायमिंगाचे वायलेशन्स करतात त्या हेवी व्हेकलांक हांगासर ट्रॅफिक पुलीस आडयता आणि तांकां एज पर रूल फायन दिली वयता. जी फायन आसा फर्स्ट अटेम्प्ट 500 रुपया आणि सेकंड अटेम्प्ट जो आसा तो 1500 आणि त्याच्या उपरांत अश्यो काही सर्टन फायन्स आसात त्यो दिली वयतात. पण हांगासर ह्यो ट्रक आसात तुमी पळोवंक शकता हांगासर तांकां फायन दिल्ली आसा. तेंच्यांनी जे टायमिंग आसा त्यो वायलेशन केल्ल्यो आसा आणि हेवी व्हेकल्स ज्यो आसा त्यो सकाळी 6 नंतर हांगासर अलाउड ना. त्या कारणाक लागून तुम्ही फाटल्या दिसांनी पळयलां आसतलें की हेवी व्हेकल्सांक लागून बरेचश्यो एक्सिडंटूय घडटात. तेच लक्षांत दवरून हांगासर पुलिसांनी हो जो ड्रायव्ह आसा हो सुरू केल्लो आसा.